न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातून लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धंद्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्लें। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पोवचे पळयत रावात। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट्स लायव्हान हांव संजना काणेकर तुमकां येवकार दिता। दर दिसा प्रमाण गोंयांत कितें घडलें हें जाणा जावन घेवया। सगळ्यात पयलीं ऐश्वर्या केरकर हाचे कडेन। तुमकां खबर आसतली काल धारबांदोड्या एका चलयेची कूड सापडलेली। ते प्रमाण प्रतापनगर वाठारांत ज्या चलयेचो खून जाल्लो त्या प्रकरणात फोंडें पुलिशेन आयज 22 वर्साच्या संजय केविन ह्या दुबाविताक अटक केल्ली आसा। देखून फोंडें पुलिशेन 24 वरां भितर ह्या दुबाविताक बेंगलोरच्यान ताब्यांत घेतलो। देखून उत्तर बंगळुरांतल्या रोशनी मोसेस ह्या 22 वर्साच्या चलयेचो काल खून जाल्लो। देखून सोमारा प्रतापनगर वाठारांत ह्या चलयेची कूड सापडलेली आसा। हाची सविस्तर बातमी 7 वरांचेर पळयात। धारबांदोड्या प्रतापनगर हांगा एके चलयेचो काल कूड सापडलेली आनी ताचो गळो चिरून हत्या केल्लेली। ताचो आयज हत्या करपी तो जो हे आसलो ताका अटक केल्ली आसा। फुडें ह्या दिप्ती कडेन ताजे कडेन खंयची बातमी आपया। केंद्र सरकाराच्या गृह मंत्रालयान 2027 जातीय जनगणना घेवपा खातीर अधिसुचोवणी जाहीर केल्ली आसा आनी देखून आता अधिकृत रित्या जनगणनेच्या प्रक्रियेक जी आसा ती सुरवात जातली अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगिल्लें आसा। तशेंच तिळामळ ते रिवणा वचपी जो रस्तो आसा तो सद्या धोकादायक जाल्लो आसा। फाटल्या तेंपार जेन्ना भुंयगत केबलिंगाचें काम सुरू केल्लें तेन्ना तो रस्तो वयल्या वयर तांणी पुरयल्लो आनी ताका लागून सद्या थंय जे लोक यो वच करतात खंय ना खंय तरी अपघात जावपाची शक्यताय जी आसा ती न्हयकारूं येना। तशेंच फाटल्या कांय दिसां पयलीं बोरीमळ जंक्शनाचेर जो पावस पडिल्लो मॉन्सून पूर्व पावस किंवा आमी पावसाक सुरवात जाली अशें म्हणूं शकता। पावस जेन्ना पडलो तेन्ना थंय उदक तुंबिल्लें आनी ताकाच लागून थळाव्यांनी जी आसा ती नगरपालिके कडेन क्रॉस ड्रेनेजाची मागणी केल्ली आनी ताचें काम जें आसा तें फाटले 5-6 दिसां पयलीं तांणी सुरू केल्लें। पूण आतां सद्या जें आसा तांणी काम बंद केल्लें आसा आनी अर्दवट काम सोडून ते गेल्ल्या कारणान थंय बी ते खणून दवरिल्ल्या कारणान धोकादायक जाल्लें आसा। देखून हाची बेगोबेग दखल घेवन खात्यान कितें तरी करचें अशी मागणी जावपाक लागल्या। तशेंच आयज मडगांव सेंट जोझफ हायस्कुलाची जी बालरथ बस आशिल्ली त्या बालरथ बसीक स्पार्क जाल्ल्यान सुदैवान कांयच व्हडली घडणूक जाल्ली ना। थंय जे पालक तशेंच विद्यार्थी आशिल्ले तांणी वेळार ही घडणूक म्हणजे घडटना पळयली आनी तांणी रोखडेच मागीर उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्ल्या कारणान हो उजो पालोवपाक मजत जाल्ली आसा। व्हडली दुर्घटना जी आसा ती टळिल्ली आसा, कोणाकूच कांय जाल्लें ना। मात ह्यो ज्यो बालरथ बसी आसात तांकां 15 वर्सां जांकां जाल्ल्यो आसा त्यो बसी स्क्रॅपाक काडपाक सांगिल्ल्यो। ही बस जेन्ना सरकारान आदेश दिल्लो तेन्ना ह्याय बसीचें इन्स्पेक्शन जाल्लें पूण ही बस बरे कंडिशनान आशिल्ल्या कारणान तिका 1 वर्साचें एक्सटेंशन दिल्लें अशी जी म्हायती आसा ती मुख्याध्यापिका सिस्टर मारिया हिणें दिल्ली। तो ह्यो सगळ्यो बातम्यो तुमकां सविस्तर गोमंतक टुडे बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो। तुमी जर साखळेची आसा आनी तुमी आमचो न्यूज रूम पळयता जाल्यार तुमच्या खातीर एक मुख्यमंत्र्यान म्हत्वाची घोशणा केला। साखळे फार्मसी कॉलेज बेगीनूच येतली अशें आयज मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें आसा। फुडें ह्या उत्तेजा कडेन ताजे कडेन खंयची बातमी आपया। फाटले 3 दिसाच्यान रुमडामोळ हावजींग बोर्डाचो वाठार जो आसा तो काळखान आसा। अदानी गॅस कंपनी आसा तांणी पायपलायन घालतना जी अंडरग्रावंड केबल्स आसले ताजें लुकसाण केल्ल्यान ही आतां लायटीचो वाठारान ते आपालिपा जायत आसा। ताका लागून लोकांक बरोच त्रास जाता। ह्या संबंदीत कंत्राटदार आनी कंपनीचेर कारवाय करची अशी लोकांनी थंयच्या मागणी केल्या। दुसरी बातमी म्हणल्यार कोरगांव पंचायतीच्या सरपंचाची निवड करपा खातीर तारीख पे तारीख दीत आसा, वेगवेगळी तारीख दीत आसा। फाटल्या दिसांनी जुनाची 2 तारीख दिल्ली, उपरांत आयची 17 तारीख दिल्ली आनी ही तारीख आसा ते फुडें धुकलीत आसा आनी आतां जुलयाची 7 तारीख दिल्या। जर 7 तारखेक जर सरपंचाची निवड जाली ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले अशें कोरगांव पंचायत मंडळान शिटकावणी दिलेली आसा। आनी तिसरी जी बातमी म्हळ्यार मलपण 70ची श्रीमती पंढरी गांवकर हे
गरीब बायलेचें घर फाटल्या दिसांनी पडपी उटंगराच्या पावसान ताचे सायडीचो घराचो भाग कोसळिल्लो आनी तिणेन ती निराधार आसा तिका आदार ना. सो तिणेन आमदारा कडेन आमदार मंत्री विश्वजीत राणे कडेन आदाराची मागणी केली आनी मजगती त्याची ह्या प्रकरणाची आमदारान दखल घेत ताचें घर स्वखर्चान बांदून दितलो अशें आश्वासन तांणी दिल्लेलें आसा. तर ह्यो तिनूय बातम्यो तुमी आयच्या साताच्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. आयज कोरगांव पंचायतीची पत्रकार परिशद जाली आनी हे पत्रकार परिशदेन कांय तांच्यांनी दावे केले ते उत्तेजन सांगिल्लें आसा. ही सविस्तर बातमी साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवची. फुडें ह्या समिधा कडेन ताचे कडेन खंयची बातमी आपोवया. महाकाजन धारगळ कोलवाळ पुला लागसार एक सोरो व्हरपी कंटेनर ट्रकाक आज सकाळी उजो लागपाची घडणूक घडली. तर उजो लागताच उजो पावोवपी दळ जे आसा घडणूक थळार पावून तांणी झुजा पावण्यार उजो पावोवपाचो यत्न केलो, पूण ट्रक चालक जो आसा ताणें थंयच्यान पळ काडिल्ल्यान जिवीत हानी जी आसा ती टळिल्ली आसा. पूण ट्रकाचें मात बरेंच प्रमाणांत लुकसाण जालें अशें कळटा. तर ट्रकांत आशिल्लो सोरो कायदेशीर आसा काय ना तें अजून स्पश्ट जाल्लें ना. तर दुसरी बातमी म्हणजे वाळपय शारांत आशिल्ले कांय वीज खांबे जे आसा ते धोकादायक स्थितींत आसात. तर हे खांबे जे आसा केन्नाय कोसळपाकूय शकतात. तर पयलींच पावसाचे दीस आनी फाल्यां जर कसली वायट घडणूक घडली जाल्यार हाका जापसालदार कोण अशे प्रश्न जे आसा थळावे करपाक लागल्यात. तेन्ना वीज खात्यान हाची दखल घेवची आनी नवे वीज खांबे घालचे अशें म्हूण तांच्यांनी मागणी केल्या. अश्यो ह्यो दोनूय बातम्यो तुमी विस्तारान 7 वरांचेर पळयात. समिधान 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा. फुडें ह्या गौरीशा कडेन ताचे कडेन खंयची बातमी आपोवया. फाटले कांय तेंपासावन बेतूल हांगासर स्मशान भूंय मसण भूंय जी आसा तेचो विशय थंय गाजत आसा. सो हो विशय सुटावो करपा खातीर थळावे बेतूलचे लोक आनी त्याच बरोबर माजी उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर हे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक मेळपाक येयले. तांचें अशें म्हणणें आसा की बेतूल हांगासर जी तेंची पुर्विल्ली मसण भूंय आसा ती पयलीं ज्या जाग्यार आशिल्ली थंय मागीर उपरांत ONGC आयली. सो त्या ONGC जेन्ना आयली तेन्ना तेंच्यांनी तांकां जागो भायर दिलो मसण भुंयेक आनी हो जेन्ना जागो तांकां मसण भुंयेक दिलो 3000 चौखण मिटर कितें जागो आशिल्लो तो पंचायतीन तेजेर पंचायत घर बांदलें. तेच बरोबर पार्किंग सुवातो बांदल्यो, उद्यानां गार्डनां बांदलीं आनी ताका लागून ही जी मसण भुंयचो जागो आशिल्लो तो पंचायतीन सोंपयलो असो तांच्यांनी दावो केलेलो आसा. आनी 100 मिटर फक्त ती जागा हेका सोडली मसण भुंय बांदा म्हणून आनी ती सुद्दां वाटेर सोडलेली आसा. सो ताका लागून हे थळावे आतां तो विशय घेवन मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे आनी मुख्यमंत्र्यांनी खंय तांकां सांगलां की ONGCच्या डायरेक्टराक ते उलोवप करतले तेंच्या कडेन आनी हाचेर कितें तरी तोडगो काडटले म्हणून. तर ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या दिसाच्यो आतां मेरेनच्यो कांय म्हत्वाच्यो बातम्यो. आनीकूय अपडेटेड बातम्यो तुमकां साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. तशेंच 8:30 वरांचेर आमचे टॉप 25 लायव्ह आसतात ते तुमी मुजरत पळोवचे. इतले म्हणी ते न्यूज रूम अपडेट्स लायव्ह हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन नितीन गंगावणे सयत हांव संजना अंजुनकर. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आयज एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशेय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात गोमंतक TV.